तांकां कुडीची मोलाची ओतम्याची पिकोवणी बरी सावत भलायकी आनी गोठाय मेळूं. जी कोण अभ्यास करूंक मातशी जोड आसात तांकां देवान मदत करची. जो फुडलो अभ्यास करूंक सोदतात तांकां एडमिशन जाय, तांकां एडमिशन मेळच्याक कोर्सांनी अभ्यासांत. जी कोण बुजवण सोदतात देवाची, कित्याक तांची घरचीं मोगाची मेलिल्ली आसा आनी तांच्या जिवितान आतां तांकां आदार जाय, तांकां देवान बुजवण दिवची. आयज बर्थडे सेलेब्रेट करतात काजरात दीस मनयतात हेर उत्सव तुमी समारंभात, त्या सगळ्यांचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद तुमचेर मागता. आतां हो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळचो पोर जोड तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना, बोगोर म्हजे वरवीं. बागेवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळ्यांच लासताले, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पुरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव जरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्यां खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे स्पासात तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटाव आनी सोरपोदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. शिष्यावेरा वळखुरा रादीस आमच्या मोगान लासलेल्या बेसंगल सायबा देसार आमच्या सांबाळून आमकां गोपान तुज्या बेसंगल सायबा शारार गोंयच्या सांबाळून आमकां गोपान तुज्या